धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मेळपाक जाय आणि हो तांचो हक्क आसा अशें राज्यसभा खासदार सदानंद शेख तानावडे हांणी सांगलें। अनुसूचित जमातीचो दर्जो हे समाजाक मेळूंक ना, पूण एसटी समाजा खातीर जितली येवजण्यो आसात तितल्यो धनगर समाजाक मेळटात अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। भाजपाच्या हेर आमदार मंत्र्यांनी लेगीत धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळचो अशें कुडचडे जाल्ले अखिल गोंय धनगर लोकोत्सव कला आनी संस्कृती कार्यावळी वेळार उलोवप केलें। सगळ्यांनीच सांगले, सुभाष उलयलो आसत, नरेंद्र आसत, विनय आसत, आमकां सगळ्यांक दिसता की एसटी दर्जो हो धनगर समाजाक डेफिनेटली मेळपाक जाय। आनी त्यामुळे 1963तल्या संदर्भातले जोरे यांच्यानी हांगा आपलें उलोवप ह्या संदर्भातलें केलें। धनगर हक्का ज्या वेळाचेर ह्या एसटी दर्जो मेळूना, पण तांच्यांनी ठरयलें की एसटी समाजाक मेळणाऱ्यो स्किमी ज्यो आसा तातूंतल्यो त्यो बऱ्योचश्यो स्किमी हे धनगर समाजाकूय लागू जावपाक जाय हें त्या वेळाचेर सरकारान गोंयच्या ठरयलें। आनी म्हाका दिसता आतां ते स्किमी ह्या समाजाक धनगर समाजाक मेळटात। घडून हाडलो म्हणून धनगर उन्नती समाजाचे हांव खूब खूब कौतुक आनी अभिनंदन करता। ह्या समाजाक तळागाळांतल्यान वयर येवपा खातीर अशी शाबासकीची थाप आपल्या ह्या समाजा कडच्यान मेळप हें अत्यंत गरजेचें आसा। समाज खंयच्या दऱ्यापर्यांतल्यान आनी दोंगर कपारींतल्यान आयज मुखार येता आनी ह्या मुखार वचपी समाजाक शैक्षणीक दृश्ट्या सक्षम करपाचें कार्य तुमी आयज करीत आसात। तांचे भितर एक नवें इन्स्पिरेशन, एक नवी जिद्द, एक नवी चिकाटी निर्माण करप आनी तांणी घेतिल्ल्या यशाचें कौतुक करप आनी तांकां मुखाल्ले वाटचाल करप, तांकां करियर गायडन्स करप हें बरे तरेन ह्या समाजान आयज त्या समाजाच्या लिडरांनी हांगा केल्लें आसा, म्हणून तुमचें खूब खूब अभिनंदन आसा। म्हाका खबर आसा की समाज त्या मुखार वता आसतना अनेक हर्डल्स आसा, ते हर्डल पार करपाक जाय। आमी आतांच डॉक्टर जानू जोरे म्हणटाले की समाजाक ट्रायबल हो दर्जो दिवपा खातीर एसटी समाजाक हो एसटो दर्जो हो अत्यंत आवश्यक आनी हो तुमचो आमचो जन्मसिद्ध हक्क म्हणल्यार जाता। सगळ्यात पयलीं जो दर्जो मेळपाक जाय आशिल्लो तो धनगर समाजाक एसटीचो, कारण ज्या रितीन ट्रायबल भाग दऱ्यापर्यंत आनी डोंगर कपाऱ्यांनी भीत जनावरांच्या समवेत सगळें कार्य करता आनी नोबेल्स अशें रावतात आनी तातूंत भितर सगळे ट्रायबलाचे फिचर्स आसात। गेल्ली तेंच्यांनी म्हटलें खरें म्हणजे जावपाचें आसा, पण समाजा कडल्यान कितें तरी एक लेटर त्या क्लॅरिटी येवपाचें आसलें तेंच्यांनी, तें येवना, तें अजून मेळूना म्हूण सांगलें। तें म्हाका खबर ना कितें दिलें काय कितें खबर ना। ह्या 8 दिसांनी ती पयलींच खबर, मुख्यमंत्र्यान तें पावना। आनी म्हाका दिसता धनगर समाजाक स्टेटस मेळचो म्हूण आमी खूब प्रयत्न करतात की धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो मेळटलो, कोण ना म्हणजे ना। पूण एक लक्षात धरा, हो जर दर्जो जर समाजाक जर मेळटलो जायत जाल्यार हेका फक्त भारतीय जनता पक्षाक सरकार जाय।